दिवचले सोमारा शांतादुर्गेचो वर्सुकी नवो सोमार मनयलो। हो दिवचलचो फामाद उत्सव गोंयांतलेच न्हय तर शेजारच्या राज्यांतल्यानय भाविक आशीर्वाद घेवपाक व्हडा संख्येन दिवचले येतात। नव्या सोमारा सावन शांतादुर्गा देवीची पालखी शारांत भोंवपाक लागता। आणि गोंयकारांक ह्या नव्या सोमाराच्या हार्दिक शुभेच्छा। आयज जे प्रत्येक वर्सा प्रमाणे जो नवो सोमार म्हणून आमी देवी शांतादुर्गेचो उत्सव स्थापन करतात। त्या उत्सवाक म्हणटा ते सबंद गोंयचे महाराष्ट्राचे आणि कर्नाटकाचे म्हणटा ते भावीक हांगासर येतात। हो उत्सव बऱ्या दबाज्यान म्हणटा हांगासर मनयतात। तेजें एक अशें कारण की ह्या उत्सवाच्या हेच्या निमतान सगळे गांवचे लोक भावीक एकी कडेन येतात। सगळे जे देवीचे जे भावीक आसा पळय ते एकी कडेन येतात हांगासर आनी हो उत्सव बरेपणान म्हणटा तो साजरो करून घेतात। आनी एक दुसरें कशें आसा की ह्या उत्सवाच्या निमतान म्हणटा ते जे देवी शांतादुर्गेची जी पालखी आसा पळय ती आयच्या नव्या सोमाराच्या निमतान भायर सरता आनी प्रत्येक सोमारा म्हणटा ती परत मागीर ती भायर गांवांत भोंवता आनी गांवांत गेल्या जी कार्तिकी पौर्णिमा येता पळय तेजी पयली जो सोमार येता पळय तो लास्ट सोमार जाता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।